येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि सांजावाची सगळ्यांक परबी पुराय गोंयकार जे आसात तांच्या सगळ्यांक भाव भयणांक सांजावाची परबी आमी सध्या शिवोले हांगासर फर्नांडीस वाडो हांगासर आसा आणि आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता सांजाव चॅपल हांगासर आसा अँड हांगासरले जे सांजाव जे सेलिब्रेशन आसा ताचो ट्रेडिशन कितें आसा हे सगळे समजून घेतले हे सगळे तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले आणि एक खास गजाल आसा जे नवीनच लग्न जाता तांच्या खातीर म्हणजे ह्या वाड्याचेर जे नवीन लग्न जाता सो ती कितें आसा हे सुद्धा ह्या एपिसोडान आमी बारीकशा एपिसोडान समजून घेवया सद्या खातीर तरी कितें आसा सेलिब्रेशन कशें जाता सांजाव सेलिब्रेशन हांगासर ते दाखयतले तशेंच शिवोलचो फामाद सांजाव जो जे सांगोड जाता किंवा जे प्रदर्शन जाता बोटींचेर हे सगळे तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले सध्या तरी आमी हे सगळे विज्युअल्स पळोवया आणि एन्जॉय करात बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो अरे बम्बई से आओ पियो रात को आराम करो अरे रात को खाओ पियो ओ आराम करो बम्बई से मैंने विस्की मंगाया या लिए मैंने विस्की मंगाया दारू पीने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो दारू पीने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो अरे बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो आम्ही सध्या फर्नांडीस वाडा हांगासर आसा आणि आमच्या बरोबर एक माणूस भाई तुमचें नाव हांव टोनी फर्नांडीस टोनी बाब तुम्ही इतले वर्सां हांगासर सांजाव मनयता खास कितें आसा हांगासर जेन्ना सांजाव मनयता सांजांक हें म्हणलें लागता आमचा सांजावचो फेस्त कॉपेलाचो फेस्त म्हणजे एन्जॉयमेंट हांगा बरोबर हा एन्जॉयमेंट म्हणजे आमच्या गोंयकाराचो फेस्त आहे ओके आम्ही फर्नांडीस वाड्याचेर आसा हांगासर आणि ट्रेडिशनल बीन हांगासर सांजाव जे सेलिब्रेट जाता आमच्या बरोबर एंटनी बाब आसा आनी तांचे मिसेस जोनिता आसा सो सगळ्यात पयलीं आयज परबी तुमच्या वाडदिसाची सुद्धा आणि सांजावाची सुद्धा परबी सो दर वर्सा म्हाका दिसता सांजाव आणि तुमचो वाडदिवस वांगडाच येता कशें दिसता तुमकां I'm blessed, you can Blessed, say. Yeah. I'm really. blessed to have this day of Saint John the Baptist celebrating with you. थँक्यू सो अँटनी बाब म्हाका दोन तीन गोष्टी हांगासरल्यो जाय कारण हांगासर जेन्ना मनयतात तुमी फर्नांडीस वाड्याचेर हांवें आयकलां की जे न्यूली वेड कपल्स जे आसा तांच्या खातीर सुद्धा एक खास गजाल आसा कितें आसा ती हे खास गजाल म्हणजे आता माझे चेड्याचे आणि सुनेचे कार झाले गेल्या वर्षात 2 वर्सां पयलीं तर आम्ही आता ते थाली दिवंक ना पण ह्या वर्सा आम्ही गेल्या वर्सा नाले ह्या वर्सा आम्ही हा पूण आमकां एकदम खोशयेन भोगता मी आणि माझी वायफ कित्याक आमी तांकां हाडले ह्या जाग्यार आनी ह्या कॉपेलाचेर तांकां दाखोवंक की बाबा हे आमचे गोवन ट्रेडिशनल म्हणून एनिवेज म्हाका सांगा की हांगासरले दर वर्सा तुमी सेलिब्रेट हांगासर आसता हय 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 कितलीं वर्सां जाली आमी दर वर्सा आसतात आनी एकदम खोशयेचो दीस कित्याक आयज सांजोवाच्या बाप्तिसाचो दीस आनी एकदम उर्बेचो दीस आमकां बरोबर कितलीं वर्सां जाली तुमी हांगासर सेलिब्रेट करपाक येता अशें म्हाका आमी आतां 3-4 वर्सां जाली पण एकदम खोशयेन भोगता आमी इकडे सेलिब्रेट करपाक थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं Everybody loving God. God is तुमका सांगता सोड वाडीच्या गावता शेतान जोड ला 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 आज दीस व्हडलो ता खुशालकायेचो तुमका पळोवन जीव मोडटाय आमचो शिवोल मारून आयला मोशच्या उतराचो आयला मोडलो सांजवाचो शबरा कंपनी आमी सगळे जाण शबरचे भुरगे आमी कोणाक दियेना आसून आसून आमी सगळे संवसारान भोंवतल्यो आमी एकवटान शबरा
सांजावचे सेलिब्रेशन उदळच्यान आमी पळयताले अँड एक ग्रुप शापोराच्यान जांचे म्हाका दिसता हांगासर आमी एक प्रेझेंटेशन बोटूय तुमची आशिल्ली ती पळयली 2 बोटी आशिल्ली Altogether three. सर तुमचें नाव Felix. फेलिक्स होली क्रॉस बॉयज शापोरा क्या बात म्हाका एक आवडले की तुम्ही जी कातारां म्हळी ती तुम्ही रोचयल्या और चलत आयिल्ली आमच्या पूर्वजांनी रोचली ती आम्ही आता त्यांची चेंज केल्या. तुम्ही चेंज केला आम्ही चेंज केला वर्डिंग्स थोडी आणि Same धरला. मॉडिफाय केले ही मजा म्हाका दिसता वर्सातून एकदा येता हेच्या खातीर तयारी कशी कितें करता तयारी आमची आता ही आली एका 10-12 दिसा आधी हय आमचे चड त्यो आमी तयारी करिना शॉर्ट टायमान आमी बिकॉज वी आर आर्टिस्ट आमकां टायम नाका फास्ट करप एका दिसान कातार करतात टायम घेतले काल घडून आयज सुद्धा म्हटलेली आसा एका दिसान कातार आनी आमी हे आमचे ट्रेडिशन न्हू गोंयान कोबार जालेले फिनिश जालेले लास्ट 25 years होली सांजे जातालो शापोरा ते जेटी कडेन जायनासलो ते बोटी पळय आमचे ट्रॉल वयर काडून वताले थिंगा तेन्ना घुमटा मादी आमी वाजयताले आमचे पुर्वज कोले आदले आता हांवूच म्हाका दिसता बोटीर आता एटलीस्ट 40 years या कोले विदाउट फेल वन एक्सेप्ट पेंडेमिक 1 year 2 years खुबशे यंग भुरगे सुद्धा पयला तांकां सुद्धा ती उमेद आसा ते आता आमचे टेकअप केला तेंच्यांनी टेक this time 7 boys are already grouped. Oh wow. So if we walk back, they take over. Wow, that's the beauty of this festival I guess. we are getting now going to time slowly we're going to get retired they will take over and they are all I think dynamic तुमची एनर्जी पळयल्यार दिसता की इतले बेगीन तुम्ही रिटायर जावपाक जाय सारखे तुझे सारखे but never no predictions every year comes Listen, we're going to get over this. We are getting older. This is a man who's going to carry on. And Yes. there's another one. my son And these are the young boys who's going to take over. And these two are going to take over. now okay बेस्ट ऑफ लक आणि म्हाका तुमची उमेद पण म्हाकाय खूप बरे दिसले आणि ही परंपरा अशीच उरची अशें दिसता सर थँक्यू व्हेरी मच आमचो प्रोग्राम होता शापोरा थंय येवचो आता आम्ही सगळे भोंवन आम्ही शापोरा वयतले किती असता प्रोग्राम just artist performance simple some our own also artists are coming there singing कातारा जी आसा न्ही तुमच्या मातयेकडे जुळली आसा सारखी तरी आम्ही बरी ती पूर्वजांची धरून ती फाटी यंग जनरेशन न्हू खुशाल भरे सदा मुरगटा ती आमची ओढून तुमची रातोली तुम्ही बोडून खुशाल झाले हो आम्ही करून पुरो फुलांचो करून मरणाचो आमचे मागणे तुमचे सोवे तुम्ही घाला आमच्या घराचे चिमणे आमचे मागणे कोता तुमचे सोवे लोकेत वाकाला दे म्हाका दिसता की ह्यो ज्यो सगळे प्रेयर्स आसा आनी आमच्या गोंयकारांची खासियत आसा आपल्या बरोबर दुसऱ्यांकूय सुखान दवरप हे मागतात हिंदू ख्रिश्चन मुस्लिम कोणी जावं गोंयकार म्हणून आसा जे सारखे मागतात म्हाका दिसता this is what we want to know This is the only stage where Hindu, Catholic and the Muslim are always together. And I hope it stays like that. They're always together. म्हाका दिसता तुमच्या खातीर हे उरलेले It's आसा the only- थँक्यू व्हेरी मच It's the only state in Goa. Viva Sanjo!
ओके सो एक म्हाका दिसता पारंपारीक रितीन जेन्ना म्हणटा तेन्ना तशा तरेच्यो गजाली जावपी खूब गरजेच्यो आसा. आमचे बरोबर माने सर, तुमचें नांव? जेसन डिसूजा. जेसन सद्याचो प्रोसेस कितें म्हणून आसा एक्झॅक्टली? आता आमी हे घोडे बांदतात. घोडे इज सिंपल. चुड्यात घेतले माडाचे, 2 कुडके केले मदल्यान तेजे पोत घेवन तेजे एंडाक बांदले, घोडे रेडी. घोडो घातलो ओ वाव ओके. आणि नाचले. सांजाव सांजाव विवा सांजाव. सो ही परंपरा केन्नाच्यान चालू जायल्ली अशी अशी? काय खबर ना. आमचे डॅडी अजूनही थिंगा वाजयता. ग्रँडफादर जे सोंपले ते हे करताले. आमी ल्हान आसले तेन्ना तेंच्या वांगडा येताले, ते पळयताले. ते पळोवन आतां आमकां उमेदी. सो ही म्हाका दिसता एक सांजावची परंपरा आसा ती जनरेशन बाय जनरेशन फुडें वचत आयिल्ली आसा. त्याच रितीन अजून पर्यंत सेलिब्रेट करता हांगासर. हिंगासर त्याच रितीन आमी सेलिब्रेट करता. जे आमचे ग्रँडफादर आतां 50 वर्सां पयलीं सेलिब्रेट करताले तशेंच. म्हाका सांग आनी एक गजाल हांगासर एक खास आसा की खूब कडेन ह्यो गजाल पळोवंक की नवीन जे लग्न जाल्ले आसा न्ही ते घोव आनी बायल हांगासर बरोबर वांगडा येता. कितें आसा? घोव आनी बायल आतां कोणागेर काजार जाले, नवीन आतां जाले, सो ती आपले गिफ्ट भेटोवनी ती in form of fruits, sannas, any sweets which they make at home, they get it and they distribute it among all the people who are here, gathered here. So कोणागेर भुरगे जाले, न्हूज जाले, काजार जाले आनी कितें हॅपिनेस आहा, घर बांदलें कोणें, सो आमी दाली दितात. दाली म्हणटात तेका. आनी म्हाका दिसता हे उरोवपूय तितकेच गरजेचें आसा. आनी एक मान सुद्दां आसता. जावय आसा जाल्यार जावयाक मान किंवा सुनेक मान. मान आहा, जावयांक मान आहा. जावय आहा जाल्यार जावयागेर पावसोभर सोरो दितात. ओ वाव पणस येतात. म्हाका दिसता हे आमचे गोंयचे ब्युटी आसा. आनी जर खऱ्यांनीच खरो सांजाव जर पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार फर्नांडीस वाडो हांगासर तुमी ह्या वर्सा समजा पावना, फुडल्या वर्सा मुजरत येयात. आनी जेसन सारकिले जे भुरगे आसा म्हाका दिसता खरेंच प्रावड दिसता, कारण ते खूब उमेदीन आनी मेहनतीन हे सगळे तांचे जे वांगडी आसात ते सेलिब्रेट करता आनी हांगासर तयारी करता. सो विवा सांजाव. सांजाव 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 सांजाव. क्या बात है. थँक्यू जेसन. थँक्यू.